गीत घेऊया पेज नंबर 118 I5. How does I baryo Moshivar poloi dasloi Moshe babonup karbo Naya kazan visoloi How does I baryo Moshivar poloi dasloi Moshe babonup karbo Naya kazan visoloi Gosodun havetsana Tu shiveng osortsana Tu samag visatsana Tu samag visatsana. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसो. बापा आपले दोयाळ मोगाळ काळीस खेरीत पवित्र पुस्तकांत आशिल्ल्या आपल्या उतरांतल्यान आमकां उक्तें कोत्ता. आमचो कुरीस केदो व्हडलो जावं, आमची पिडा केदी गंभीर जावं, आमच्यो ताळण्यो कितल्यो बळिश्ट त्यो जावं, आमी केद्याय व्हडल्या पातकांत जिवूं, देवाच्या उतराक आमकां बोळ दिवंक, समाधान करूंक, पेकवणी हाडूंक, ताळण्यांचेर आनी पातकांचेर झुजूंक तांक आनी पदवी आसा. ज्या देवान सगळे आपल्या पदवेदार उतरान रोचलां त्या देवाचें उतर निर्फळ जायना, बोगोर पीक दिता, नवेपण हाडटा. पवित्र पुस्तकांतल्यान उलयतल्या देवाची दया मोया अणभवून आमचें रुपांतर करूंक ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन आमकां कृपा मागुया. तशेंच आयज मिसाच्या केरीत इंतेसा पासत मागुया. आमचो भाव निकलाव फर्नांडीस हे मीस भेटयता. आपल्या कुटुंबांत मेलेल्या सगळ्या आत्म्या पासत तांकां देवान पावती सूख शांती दिवंक. म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच सांकवार मारेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सौम्या काकलूत कर. सौम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सौम्या काकलूत कर. सौम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, आत्म्याक नवो जीव मेळच्याक तूं आमकां कुडीची दोंडवण करूंक फरमायताय. पातक सोडून तुवें मोगान दिल्ल्यो आज्ञा काळजांत तावन पाळूंक आमकां ओदीक ओदीक बळ दी. आमच्या सौम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन.
दानियल प्रभाद्याच्या पुस्तका वेले वाचो. सर्वेस्परा, तूं बोव व्हरतो आनी भिरांकूळ देव. कोराराक, तूं सदांच विश्वासी. तुजो मोग करतात आनी तुज्यो आज्ञा पाळटात तांकां तूं दयाळ. आमी पातोक केला आनी वांकडे तिंकडे वाटेंतल्यान आमी चल्ल्या. आमी वायट केलां आनी तुज्या आज्ञाचेर आनी हुकुमाचेर आड वचून तांची सोशिल्लीं आमी कोडचल्ल्या. तुजे नांवान आमच्या राजां, कोरां, पुर्वजां आनी हे गांवचे पोरजे कडेन तुजे सेवक प्रवादी उलयले आनी आमी तांचें आयकूंक ना. सर्वेस्परा, तुजे मुखार म्हणल्यार सगलोच परजोळ प्रमाणीकपणाचो, पूण आमचे तोंडार काळोख लजेचो लज जुदाच्या लोकांक, जेरुसल्याचे नगरिकाक, आख्खे इस्रायल परजेक, लागशिल्ल्यांक तशेंच पयशिल्ल्यांक, तुका सोडून वांकडे वाटेंतल्यान गेल्या देखून तुवें देसां देसांनी शिंपडायलोल्या आमकां सोगल्यांक लज. सर्वेस्परा, आमकां सोगल्यांक आमच्या राजांक, आमच्या कुवरांक आनी आमच्या पुर्वजांक लजेचो नोदोर फावो, कित्याक आमी तुजेर आड पातोक केला. पूण तुका सर्वेस्परा आमच्या देवा उदीक सोबता काकलूत करूंक आनी बोक्षणी दिवंक, कित्याक तुजेर आमी कळपल्या. सर्वेस्परा, आमच्या देवाचो थाळो आमी आयकूंक ना. आपल्या सेवकांक प्रभाद्या उद्देशी दिल्ल्यो आज्ञा आमी पाळूंक नात. देवाचे उतर देवाचे व्हड उपकार. आयकोल्या देवाचो उतराक आमचो जबाब जातलो. फावो त्या मापान आमच्या पातकांक तो कास्त लायना. एकदां म्हणया, फावो त्या मापान आमच्या पातकांक तो खास्त लायना. आमच्या पुर्वजांचो उपरात आमच्या माथ्यार घालूं नाका. बेगोबेग तुजी कोणवाळाय आमकां दाखय. आमी पळय जाल्यार एकदम दोलदिरे. जबाब, फावो त्या मापान आमच्या पातकांक तो खास्त लायना. तुज्या नांवाचे व्हडविके पसत पाव आमकां देवा आमचे सोडवणारा. आमची पातकां बोगोस सर्वेस्परा, तुजे नांवा खातीर आमकां निबार. जबाब, फावो त्या मापान आमच्या पातकांक तो खास्त लायना. कोयद्यांचेर रुदोवन पावूं तुजे मुखार, जांचेर मरणाचें फर्मोण पडलां, तांकां तुज्या बावल्याचे बोळान निबार. जबाब, फावो त्या मापान आमच्या पातकांक तो खास्त लायना. पूण आमी तुजी पोरजां, तूंच चोरवाक वताय त्या शेल्ल्यो. सासणाचे सासणाक तुका दिनवासतोल्या, पिणकेचे पिणकेन तुजी वाखाणी करतोल्या. जबाब, फावो त्या मापान आमच्या पातकांक तो खास्त लायना. उद्गाराक उबे रावया. तुजे उतर सोम्या, ओत्मो आनी जिवीत, सासणाचे जिविताचो निरोप तुजे सवें आसा. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमचो स्वर्गीचो बाप दयाळ, तशींच तुमी दयाळ जायात. कोणाचीच नीत करी नाकात आनी तुमची देव नीत कोचचो ना. कोणाकूच गुन्यांवकार करी नाकात आनी तुमकांय देव गुन्यांवकार कोचचो ना. दुसऱ्यांक बोगसात आनी तुमकांय देव बोगशितलो. दियात आनी तुमकांय मेळटोलें. बरें चिकार दामून चेपून हालोवन आनी ओतोसोर सुयेन भरलोलें माप तुमचे उंटेंत पडटलें. कित्याक ज्या मापान तुमी दुसऱ्यांक दितात त्याच मापान तुमकांय मेळटोलें.
जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकाणी तुका क्रिस्ता. आपल्या आड जायतें वायट केलोल्या एका पुताची आवय आपल्या पुताक बक्षिता आनी विचारल्यार उपरांत म्हणटा, आनी एक संदी दिवंक नाका ताणें आपलें जिवीत बदलूंक. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमच्या सर्गींच्या बापा पोरी दयाळ जावंक जेजू उलो कोत्ता. दुसऱ्यांक बोगसणें दिवन आमी आमच्या सर्गींच्या बापा पोरी दयाळ जावंक पावता. देव आमकां आपले काकलुतीन बक्षिता. हेंच मनान धरून आयच्या पयल्या वाचपांत देवाचे उपोट काकुतीचेर पातयेवन पोरजेन केलोल्या गुन्यांवा पासत दानियल बोगसणें मागता. आमचे आड पासून जायत्यांनी चुकी आदारल्यात. जेन्ना तांचे सवें दया दाखोवंक आमकां संदी फावो जाता तेन्ना आमी कितें कोत्तले काय? ती आवय म्हणटाली तें पोरें. देवा भाशेन आनीक एक संदी दिवन आमी तांचे सवें दयाळ जातले काय? देव आमचे सवें दयाळ जाल्यार म्हजे आड चुकलोल्यांक बोगसूंक हांवें देवा भाशेन दयाळ जावंक आयज दर एकले पासत ही कृपा मागुया. सर पदवेदारा आनी काकलुतसारा देवा, तुज्या आखे रचनेचो तूं ओप्रिमीक मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणबाळायेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाली पेस्ट पिडा निरंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बोळ सोक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजें सरशें येता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. गीत घेऊया. पेज नंबर 42, C34. कोतकोतीत काजोन सायबा मेटवनी कोताव तुका. कोतकोतीत काजोन सायबा मेटवनी कोताव तुका. तुझे आदीन मोगाल जेजू आयसामची काजा कोरिता. तुझ्या मोगान उदी उलबाय. तुझ्या मोगान उदी एकठांय. कोतकोतीत काजान सायबा मेटवनी कोताव तुका. कोतकोतीत काजान सायबा मेटवनी कोताव तुका. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांकानी मोहिमेक आमच्या आनागे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्गींच्या बापा, आमच्या मागण्यांक दोयेन कान दी आनी सर्गींच्या गुटांनी तुजी सेवा करूंक आमकां निर्मिताय देखून संवसारी वस्तूंक आमी लोबदोना जायशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय माताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो.
त्याग उपवास करून तुका दिनवासूंक तूं आमकां फॉर्मायताय. ताचे वरवीं आमचे पातकी सैम आमी दोमावून दवरतल्यांव अशें आमचे मुस्तीचेर आमी जोयत वतल्यांव. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्यांव आनी आमकांच उणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्यांव. हे परी आमचे सोडवणेचे परबेक तूं आमकां तयार कोत्ताय देखून सगळ्या तुज्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायतां. पोवीत 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 तोलबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंदची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नवे आनी सासणी कराराचें हें रगत भातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. सोम्या जेजू आमी ओळखता आनी एका शीतले येता. तितले पावटी तो वैभवान येवसर आमी तुजें मरण परगटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपोणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजोलीत मुखार मोळ पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माय सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत दोन दुता आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारात जावं.
आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवणारण जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुशीच सास्ताच्या सास्तांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावर्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माय मोगान शांती दियात. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू. तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोडशिलो कोट सोरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया पेज नंबर 56 D17.
प्रार्थुया. कोणवळे बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या ह्या बलिदाना आनी जेवणा वरवीं आमची पातकां धुवन वचूं आनी सर्गीच्या सुखांत आमकां वांटो मेळूं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सुगत बसात. कुरपेची नोयनां चवथेर्थान स्टार्ट जातात. कुरपेच्या नोयनांनी हे दोन म्हत्वाचे भाग. एक म्हणजे सगळ्यांनी कुमसार करूंक जाय आनी ह्या नोयनांनी भाग घेवंक जाय. तर भाग घेवन फ्रांसीस शावेर आमचे पासत विनंती करता आनी ताणेंच हें आमकां सांगलेलें आसा ह्या कुरपेच्या नोयनांनी हे भाशेन भाग घेयात म्हणून. मिसां हे भाशेन आसतली सकाळी 6, 7, 8 आनी सांगे 4:30. पयले मीस इंग्लीश भाशेन आसतले, दुसरे 7 आनी 8 आनी सांगे 4:30 मीस आमचे भाशेन. त्या सोनवारा दीस 6 तारीख पडटा म्हणटच त्या दिसा 10 वरांचेर सायबाच्या कपेलान मीस आसतलें. 10 वरांचेर आमचे भाशेन. त्या दिसा मिसां 6, 7, 8, 10 आनी 4:30 सोनवारा दीस. बाकीची मिसां सगळीं हांगसर एकूच मीस ते सायडीन. आयतारा दीस हे भाशेन मिसां 6, 7, 8, 9, 15, 10, 15 आनी 4:30. 6 आनी 10, 15 मीस इंग्लीश भाशेन आसतले. निमाणे दिसा व्हडले मीस आसचे ना. मिसां हे भाशेन 6, 7, 8 आनी 4:30. सगळीं मिसां व्हडलीं कशीं आसतलीं. कित्याक लागून आमी ते 9:30 मीस दवरिना कित्याक MHA गायडन्साक लागून ह्यो वस्तू आमच्यान करूंक जायना. पयलें म्हणजे हांगसर सुबेज लोकांक घेवंक जायना. त्या भायर ती आमची पिराताची मिरवणूक आसताली ती घेवंक जायना कित्याक सगळो लोक बरोबर आसतलो आनी मागीर पेजूय दिवपाक आमकां त्रास जातले. आनी हांगसर कितें जाता सगळो लोक हांगसर दोळे लावन आसतात तांचे, ताका लागून आमी तें धरूंक ना. पूण तुमच्यान आमच्या यूट्यूबाचेर हें सगळें पळोवंक जाता. यूट्यूबाचेर ऑफिशियल बेजिलिका बॉन जेजू तें तुमी सबस्क्रायब करात. रोखडेंच तुमकां सगळें आमी करता तितलें मेळटलें. ह्या मिसां भायर आमी आनिकूय वस्तू करता. म्हणजे मंगळारा दीस इंग्लीश भाशेन मीस जातकूच 8 आमी खुर्साची वाट करता. शुक्रारा दीस 8 मीस जातकूच आमी आमचे भाशेन खुर्साची वाट करता. त्या भायर त्याच हाचेर चॅनलाचेर तुमच्यान सादो तेर्स आनी पवित्र पुस्तकाचेर आदारलेलो तेर्स पळोवंक जाता आनी तातूंत भाग घेवंक जाता. त्या भायर सांतांचें जिवीत आसा, रिफ्लेक्शन आसा प्रत्येक दिसाच्या शुभ वर्तमानाचेर आनी हे भाशेन खूब वस्तू थंयसर तुमकां पळोवंक मेळटात. ह्या मिसान भाग घेवच्याक आमी पासीस केलेले आसा. रंगीत पास 6 मिसाक 7 हे भाशेन वेगवेगळे पास आसात. फकत ही जी 10 वरांचेर 9, 15, 10 मीस पळय आसा तांकां तुमी थंयसर रेजिस्टर करात. तर हे पासीस कशे रेजिस्टर आतां तुमच्यान रेजिस्टर करूंक जाता. पयले दिसा येता तेन्ना तुमच्यान घेवंक जाता तो पास. म्हणजे तुजें नांव आनीक 6 जाणांक तुमच्यान दिवंक जाता. तांकां सांगचें कितलो लोक येता पळय त्या प्रमाणे हांगसर आमच्यान मांडावळ करूंक जाता. तुमकां तर वाचपां करूंक जाय त्या दिसांनी जाल्यार तुमी ह्या नंबराचेर कॉल करात. म्हणजे कॉल ओ वॉट्सॅप मेसेज धाडात. 9623639257. परतून सांगता 9623639257. होच नंबर. त्याच नंबराचेर तुमी अजून पर्यंत करतात. हे भाशेन तुमच्यान देवाचें उतर परगटूंक जातलें. फकत वाचपाकूच न्हय पूण तें परगटूंक तुमकां संदी मेळटली. पवित्र सातोळ्यान हांगसर इंग्लीश भाशेन मिसां जातली. मोंडी थर्सडे, गूड फ्रायडे आनी इस्टर विजील मीस हे सगळें इंग्लीश भाशेन जातलें. तांकां पासीस आमी 14 सावन मार्चाचेर दितले. हांव 17 हांगसर एक मीस आसतलें. म्हयन्याचें मीस पाद्री वास्को दे रेगो हांगसर ते 16 वर्सां रेतोर आसलेले. तो तांचे पासत हे 8 मीस खेरीत भाशेन आसतले आनी ताका म्हणून तूं
बिशप पर्यंत येतलो ते मिसान भाग घेवच्याक. तर सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. उबी रावन आतां आशिर्वाद घेय. Bagion Francisc Xaveraक मागणे. बागियोन फ्रांसिस्क शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसान देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोयमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. दर एकल्यान आपणाक जायते मागचें. आमच्या ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्य सवे बापाक वाकणटा. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येया, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. गीत घेवया. पेज नंबर 95 F20. So